मंगळारा पिळणमार्रा पंचायतीन नितळसाण अभियाना अंतर्गत पिळण पीडीए कॉलनीत नितळसाण मोहिमा केल्ली। 24 सप्टेंबराक सुरू जाल्लो हो नितळसाणेचो उपक्रम 2 ऑक्टोबर मेरेन चलतलो। RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। जो आमचो मिशन आसा, आमचो जो एक मेसेज आसा ती आमी स्प्रेड करपाची। हो प्रोग्राम आज जावन आसा पिळणमार्रा पंचायतीन आयोजीत केल्लो इन कोलॅबोरेशन विथ ब्लॉक ऑफिसर बार्देस आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन। आमचे इंजिनियर आसा बाब धीरज। ह्या प्रोग्रामाचो मेन हेतू आसा क्लिनलीनेस करतले, पण आमी मेसेज स्प्रेड करतले, कारण एक प्रकारची सिविक सेन्स डेव्हलप जावपाची गरज आसा लोकां मदीं। क्लिनलीनेस ड्रायवाक आमकां हेल्प करता ते सगळे वर्कर्स। गोवा ही आमची स्टेट जी आसा ती टुरिजमाचेर खूबशी डिपेंड आसा। जेन्ना आमची स्टेट आमी क्लीन दवरतले तेन्ना चडांत चड टुरिस्ट येतले। इंटरनॅशनल टुरिस्ट पळय जे येता ते हांगासर येवन आमचे सगळे कोणी जाल्यार जे कचरो दिसलो जाल्यार तो कोणी फोटो घेता, तो भायर वयता आनी तेन्ना आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता। सो ते जर जांक दिवचे ना जाल्यार आमी आमची स्टेट क्लीन दवरूंकूच जाय। आणि हो बरो एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा पिळण पंचायतीन। पिळण पंचायत आमची सदांच क्लिनलीनेसाच्या बाबतींत खूब अवेरनेस दाखयता आणि अवेरनेस क्रिएटूय करता। बाय नरेंद्र मोदी, आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर, तेजे पयल्यान ती गॉन थ्रू हिस्ट्री आणि 50-60 years back in villages, if you have noticed, villages are very clean. So every time culture, cleanliness, it was part of our culture. But somewhere down the line, in the past 50 years, with the invention of plastic bottles, chips packets, and various other things, garbage increased, and we lost the plot in the middle. But now, after this awareness has started, people are now aware. आता इथे कचरा बॉटल बाहेर उडत सब कोण तुका म्हणटा बाबा हूंय उडयता, स्वच्छ करत चालवा, प्लीज डोंट लिटर। पिळण पंचायत अगेन earlier they got one cleanliness award. So अशी इनिशिएटिव्ह घेऊन it is first of all we have to change our mindset. 8 days clean करून पंचायत clean जायना. This has to be maintained. So you have to clean every day. So now they have taken a great initiative again. They are doing a door-to-door collection. They have a appointed contractor who collects waste, dry and wet. So this is what we focus more on segregation. आयज ठरयल्लो आसा त्या खातीर PDOचे सगळे PDO, सेक्रेटरीज, सगळो तेंचो स्टाफ, वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर येतलो, तेकाय ZP मेंबर जॉन मार्टीन, सरपंच कलंगूट, तांकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी चडांत चड आपलो टायम काडून आयज हांगासर येवन आमचे मदीं रावलो। तशेंच आमी सगळ्यांनी हाताक हात धरून जो निश्चय केला आमी हो क्लिननेस आमचे विलेज, गोंय, आमचो देश हो आमी नितळ करुया, नितळ दवरुया। Country is celebrating 150th birth anniversary. Gandhi Jayanti, 150th Gandhi Jayanti this year. So पंचायतीन आमी असो इनिशिएटिव्ह घेतलेलो आहा की क्लीन अप पंचायत। तेका लागून हो मेगा गॅदरिंग, फर्स्ट टाइम इन गोवा अशा तरेचो गॅदरिंग, सगळे सेक्रेटरीज, BDO सगळे एकीकडे गॅदर जाल्ले आहा आणि हो आमकां ग्रास रूट लेवलांच्यान हो विलेज पयलीं क्लीन करपाक जाय। सगळे आपापले सेक्रेटरीन आपले ज्युरिडिक्शनात सगळे विलेजीस क्लीन करपाक जाय। तेका लागून आमी सगळे आयज हांगा येयल्ले आहा। लास्ट इयर तुमकां खबर आहा, लास्ट इयर हे पिळण पंचायतीक बेस्ट क्लिनस्ट पंचायत अवॉर्ड फावो जाल्ले, कित्याक आमी खुबशी हितून मेहनत घेतलेली। वॉर्ड वायज सगळे वॉर्ड धुवन काडून क्लीन करताले, तशेंच रोड सायड ब्लॅक स्पॉट्स आसताले ते क्लियर करताले। तेका लागून बऱ्यापैकी आमकां एप्रिसिएशन जे मेळटालें फ्रॉम BDO, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, तेका लागून आमकां हो अवॉर्ड लास्ट इयर फावो जालो।